ती क्रिया वर्णन करतना अतिशय भावाचो आमी इंग्लिशान म्हणटा सुपरलेटिव्ह उपयोग करतात सामातेव. तो सांगता नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोष पावले. हो जावन आसा संतोष ज्या मनशाच्या काळजाचेर देवाच्या उजवाडाचे किरण फांकलां आनी आतां तसो बरवोसो साकार जाल्लो तें पळोवन मेळिल्ल्यासो. संतोष आपणे सोदुल्लें मेळिल्ल्यासो आनी आपणाक सोदून घेतिल्ल्यासो. ज्योतिशी रायाळ बाळका मुखार प्रोस्किनेनीस म्हणजे ताचे मुखार ते धर्नी सरपडतात. हो जावन आसा मान एका दैवीक रायाक दिवचो तो. ज्योतिषिनी हाडिल्लीं दाणां ह्याच उतरांनी विवर्सी येता. ह्यो काणिको व्यावहारीक न्हय. त्या घडये भाग्यवंत कुटुंबाक तांचो कसलोच उपयोग जातो ना. त्यो काणिकूय प्रोस्किनेसाचो अर्थ दितात. आमी म्हळें ह्या ग्रेक शब्दाचो अर्थ नामान करचो तसलो. त्यो कोणाक भेटयल्यात की ताची रायाळ वडवीक त्यो मानून घेतात. हेर जातीचो लोक भांगार आनी दुंप हाडून येतना इस्रायलाच्या देवा मुखार गौरव काणीक जावन भेटयतले अशें सांगता इजाया प्रवादी अध्याय 60 ओळ 6. इगजमतीच्या परंपरेंत थोड्या बदलापा सांगता ह्यो 3 काणिको ख्रिस्ताच्या मिस्तेरांचे तिदोडे अंश दाखयतात. भांगार जेजूची राजवटकी दाखयता. दुंप ताच्या दैवीक पुत्रव्याक आनी रक्तबोळ ताच्या पाशावाच्या मिस्तेराक. देखून आमी ह्या घडये त्या तेका ज्योतिश्यां सांगता मेळून जेजू बाळकाची वाकाणणी आनी स्तुती करया गीत गावन. तुमच्या कृतीलेंत पेज 17 जेजू बाळका मुरी सडका. Jesu barca, muri sarka, o sundar sobit marta, balgundovur kupatamka, sukanda shinduka. Ye Jesu, tuza मनशापणाच्या मिस्तेराचो संभ्रम आपल्या बरपाणी सांत अल्फोन्स लिगरी अशें बरयता. आमची मनां उजवाडावंक मागया. आमी समजूनच्या की कितलो अपरिमीत आनी अद्भुत जावन आसा आमचो सासणाचो देव जो आमच्या मोगा खातीर मनीस जालो. ह्या महान गुटाच्या नियाळांत अख्खी पवित्र सभा विजमीत जाल्या. आज देवान 1000 संसार रचले आनी जर ते ह्या संसाराचे 1000 वांट्यांनी सोबीत आनी विस्तार आसल्यारी हें सगळें देवान मनशा सैंब घेतिल्ल्याच्या की उणें दिसता तें खंडीत. मनशाचें सैंब देवा थंय एकवट हावच्याक आनी देव मनीस जावचो मिस्तेर कार्यागत करूंक देवाची सर्व शक्तिवंतपणाची आनी ताच्या आगणित जाणवायाची गरज पडली. मनशाचे सैम घेवच्या खातीर दैवीक जणान ह्या रितीन खालते जाय पडलें. अशें देव मनीस जालो आनी मनीस देव जालो. ह्या वरवीं
सैमाची देवपण जेजू क्रिस्ताच्या कुडीक आनी आत्म्याक एकवटायता. ह्या देव मनशाचे हर एक कामां दैवीक जालीं. ताची मागणी दैवीक, ताचे कश्ट दैवीक, ताचे बाळपणाचे रडणे दैवीक, ताची दुखां दैवीक, ताची मेटां दैवीक आनी ताचे सर्व सांदे दैवीक, ताचे रगत दैवीक, जे आमचे पातक धुवच्या खातीर कुरपेचे जर जालें आनी नित्यदर बापाचें मोन जिखच्याक एक सासनीक बलिदान जालें. मनशा संकश्टांक देव आपणाकच अधीन करतना आमी कशे दुर्दैवी, अनुपकारी आनी प्रतिरूप करचे व्यक्ती जाता. ए कुरपे, ए मोगाच्या सक्ते म्हूण आपयता सांत बर्नार्ड. जी कुरपा मनशांक चिंतूंक लेगून जायनातली आमकां मेळटी ना जर देवान आमकां दिवंक चिंतिनातली. हे दैवीक मोगा जो केन्नाच मेजूंक जायना तसल्या, हे मीत नातल्या मोगा फकत सासनीक उदारपणाक पात्र जाल्ल्या. आपुरबायेची उतरां सा आल्फोन्स लिगोरेची. ह्या बोगणांनी ह्या मिसान भितर सरच्या खातीर ह्या घडये आयचें प्रस्तावण आयकुया. मोगाच्यानो, एकूटाम जावन ह्या आयताराच्या दिसा सुमयाच्या जेवणांत वांटिले जावंक हे पवित्र वेदी भोंवती आमी सांगता जमल्या. पवित्र स्नाना मारिफात क्रिस्ताचो लक्षल्यान पटलाव करण ताका साक्ष दिवंक आमकां आपोवणे लाभला. जिवीत विचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां जिविताची वाट वळखून सोमकूंक उलो दिताना आयची देवस्तुती जेजू क्रिस्ताक आमच्या मुखार दवरून तो आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळायन ना तसलो श्रेश्ठ येजाक न्हय, आमचे बरेच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो तसलो आमचे संगीत समकाता म्हणलें धैर्य दिता. संवसार आनी तांतल्यो वाटो दिसान दीस आमकां आकर्शीत करतना तांकां बुलोवन सलवून जिवीत होगडायनाशें रावूंक क्रिस्ताचे खरे वाटेक वेंगूंक हे मिसाचे भेटेंत कुरपा मागून घेवया. दया करून उबे रावया. पयलें गीत एका काळजान एका मनान. एका मोनान सगळे सक्तीन सगळे भक्तीन सोम्या तुका वंदिता. भावा भयणी ल्हाना व्हडा माया मोगान सरे पोटान अर्गां बलिदान भेटयता. एका काळजान एका मोनान सगळे सक्तीन सगळे भक्तीन सोम्या तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय भावानो भयणीनो भुरग्यानो बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो आयतारचो दीस हो आनी दुसऱ्यान बाळूक जेजूच्या फेस्ताचो दुसरो दीस. देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर सकाळी फुडें जमल्या. फाटल्या 9 दिसांतावन आनी कालच्या दिसांनी आयच्या दिसा हांगासर ह्या पुणशतांत आमी निरंतर येवन मागणें करन नोवेन करन ह्या फेस्ताच्या संभ्रमान भागीदार जाल्या. तर देवाक अर्गां दिवया. आयचो दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर ते दुसरी सुवाट धरन फाटीं गेले. आमी हर एकल्यांक आपोवणें आसा ती दुसरी वाट खंयची ती समजून घेवन त्या वाटेन चलोवंक समकूंक. बाबा भयणीनो, हे मिसाच्या बलिदानान फावो ती बरी वांटिल्ली जावच्या खातीर आमची काळजां मनां नितळ करया म्हूण मागूंक आमचे दोळे दांपया, हात सोडया. वळखून घेवया हे आल्तारी भोंवती एका कुटुंबा भाशेन आमी सगळीं ह्या दबाजीक फेस्ता मिसाक सांगता जमल्या. हर एकली आमी आमच्या जिवितांत एका ना एका वाटेन बदलूंक आसा. जावंक पर आमच्या चिंतनांनी, आमच्या करण्यांनी, आमच्या संबंधांनी. आनी आमकां कळीत आसा खंयसर आमी दुसरी वाट धरूंक जाय तें. ती वाट मोगाची, ती वाट बोगसण्याची, ती वाट बऱ्या संबंधाची, ती वाट एकामेकाक सर्गी दारां उक्ती करचे तसली. हे करूंक आमी सुकल्याव देखून बोगसणे मागया आनी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबो भयणीनो म्हजो न्याव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांदून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबो भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता.
एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया इगडीभर मौन रावून जिथे साव इरादो घेवन हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या हांव तें भक्तीपणी जेजू बळकाच्या पांयांतळा दवरया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्गांनी संसारतून सलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुझे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. ताणे म्हाका म्हळे, इस्रायला तूं म्हजो सेवाक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली, तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पोर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परचेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवस आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळ्यांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरिल्ल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना. म्हजी सडवून पृथ्वीच्या शिवां पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचे उतर हे, देवाची ओडखा. तुझी खुशी करून हांव येता सर्वेस्पोरा. आपले तुझी खुशी करून हांव येता सर्वेस्पोरा. आशीव नाशीव सर्वेस्पोराची वाट हांव पळयतलो. ताणे मुजेर पागवून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्या खाण दिले. एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडांत घाला, आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आपले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा. याचनांनी भेटून येवं तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय. तेदना आपले हांव येता मुळे हांवें. आपले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा. आपले तुझी खुशी करूं हांव येता सर्वेस्पोरा.
सांग पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर्व सुवात्यांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनियाचे नांव उलो मारतेल्या सक्ट सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाचे उतर हे Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सप्तमुनी सलो आणि आमची मोतीची येलो आपणा स्वीकार केल्या सुमेस्तांक मुंचे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगी जावचे हक ताणे दिले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोव्या. दुसऱ्या दिसा आपणासशी येतेल्या जेजूक पळयोवन जुवावन म्हळे, पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हूण हांवें म्हणलें हे आचेस विशांत. जो कोण तो कोण म्हूण हांवूच नेनासलो पूण ताका इस्रायलाक उगडाप करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणलो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीन तावन देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेनासलो पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलो आनी रावलो तूं देखतलोय तस्सो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी वस्सू देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, ह्या फेस्ताचो ध्येय कितें? थीम खंयचें? कितें? दुसरी सुवाट धरून ते पाटींग गेले. हांवें चिंतलें चडावत हांगाच रावून हांवें शर्मावन दिवचो. आज दुसरी सुवाट धरून मुखार येवन शर्मावन दिया म्हूण चिंतलां. जायत गी दुसरी सुवाट धरून पाटींग गेले. बाबा भयणीनो, एक मनीस आसलो आनी बरो मनीस मागणें करता, पूण ताची एक सवय कितें म्हळ्यार हर एका दिसा सकाळीं ऑफिसाक येच्या पयलें तो इगर्जेच्या दारवट्या लागीं रावता. भितर वचना, भितर वचूंक नाका ताका. दारवट्या लागीं रावचें आनी थंय तावन आल्तार दिसता तशें उबी रावून इतलेंच म्हणचें,
हाय जीसस स्टीवन हियर तितलेंच म्हणचे चल ते रावता ताचे मागणे तितलेंच ताची रीत तीच आणि तो म्हणटा लांब लांब मागणी म्हाका नाका नोवेन नाका आराधन नाका रितीरी नाका ही म्हजी रीत म्हाका इतलें पुरो म्हूण सदांनी तितलेंच जाचें हाय जीसस हियर आनी अशें लोक पळयतालो ताची केळकोळां करनंत आसलो ताका मास्किरी करतालो ताका टीज करतालो हें काय मागणें गाय भक्तीपण गाय कसलें भक्तीपण हें इज ही टेकिंग जीसस फॉर ग्रांटेड सळगी जाल्या गाय हाका देवान सगळें बरें केलां म्हणून आनी अशें आसतना एक दीस हॉस्पिटलायज जाता आस्पत्रेंत कटल्यार ते न्हिदोन आसले त्या वेळा ताचे इश्ट तांच्या मदें आसले थोडे ताचे केळकुळां करचे सयत ताचे इश्ट थंयसर ताका मेळोंक म्हण येतात भेट करूंक येतात आनी त्या वेळा तांचे पैकी आसलो एकलो धैर्य घेता आनी म्हणटा हा आतां कशें जेजू कडेन हाय म्हणटाय आतां सांग पळया तुका चलोवंक जायना थंय बागलार उबें रावूंक जायना हाय जीसस म्हणूंक जायना आतां कशें म्हणटाय आनी ते गेले ते चिंता पाठवून हो गळगळी आनी रडता आज आनी ह्या दिसांनी म्हाका कांय करूंक जातात ना नेंगी हांव चिंतालो थंय रावनूच ते मागणे न्ही म्हणून रडूनच आसतना एक आवाज ताका आयकता त्या आवाजांत अशें आयकता हाय स्टीवन जीसस हियर दुसरीच वाट ताची बाबा भयणीनो वांगट्या गिटांनी नीट बरोवंक सकचेत आसल्या काळोखान बुडोवन आसल्या वेळार उजवाडांत उजवाडाची किरणां आमकां फांकोवन दिवचेत आसल्या कश्टांत कशें संतोषान राव जाय म्हणून आमकां बरवशाची किरणां दाखोवन दिवचेत आसल्या बाळूक जेजू थंय मोगाच्या बाबांनो भयणीनो भक्तिकानो नियाळ आमी करनूच आसांव 9 दीस जायत्य इराद्यां खातीर जायत्य तेसावां खातीर जायत्य ध्येय घेवन आमी नियाळ केलो इतली मिसां भेटयली आनी कालच्या आनी आयच्या दिसा ते दुसरीच वाट धरून पाटी गेले ह्या संदेशाचेर आमी नियाळ करनूच आसांव आनी आज हांव दाखल्याक घेता पोरण्या सोल्ल्यांतल्या एकल्याचे जायत्य जणांचे दाखले आमी घेतले आनी तो जावन आसा अब्राहम बाबा भयणीनो अब्राहमाक देव सांगता तुझ्या पुताक घे तुझ्या एकल्याच पुताक घे आनी चल खंय वस त्या म्हाका पळयन ना तुका खंय वस दोंगराक वस कित्या कोणाकडे सांगता पळया बाबा आनी भयणी देव कोणाकडे सांगून आसा एक मनीस सगळी जिणी भुरग्या खातीर मागोन आसलो आनी आपल्या उतर प्रायेर देवान ताका एक बरोसो पूत फावो केला आनी ह्या एकल्याच पुताक तो देव सांगता गे आनी वस पर्वताक वस आनी थंय ताका बली भेटय पळया कांय ना सगळी जिणी देवाचे उतार पडला देवा सांगताच हांव चल्ला कांय फरक पडोवना ताका वेता पूण ताचे ते एक जबाबदारी आसा एक बापायची जबाबदारी आसा ताचे थंय कावजेनी समेत आसा तितलेंच न्हय तो प्रेशर ताचे थंय आसा अनसर्टनिटी मुखार कितें घडटा गाय हें ताच्या मतींत आसा पूण कांय लेखाक धरिना येतात दोंगरार चडटा आसतना पूत पळयता पावतना डॅडी लांकूड आसा जागो खंयचो कळीत आसा पूण हाच्या पयलीं हांव जायते फावटी अशें बली भेटोवंक तुजे सांगात आयलां पूण शेळी खंय आसा बली भेटोवंक शेळी खंय आसा कशें भोगतलें बापायक म्हणटा अब्राहम म्हणटा देवच फावो करता पुता आमचो देव आसा न्ही तोच फावो करता ताका न्हीद आयलां लांकडाच्या वयर न्हीद आयलां ताका बांदलां तलवार ताच्या वयर उबारल्या तेन्ना ताका आवाज आयकता स्टॉप रायट देर राव थंयच राव तूं देवाचेर पातयलोय इफ यू ओबे गॉड आय नोन टू गिव यू वॉट यू वॉन्ट तूं देवाचेर पातयलोय आनी म्हाका विधेय जालोय त्या देखून गोवन पडले
कोण आसा कितें आसा थंय बांदलेली एक शेळी आसा. भावा भयणीनो, आमी कितें करता, आमी मागून वेता आनी हो पूत डिटेल्साचेर पळयता. शेळी खंय आसा, लांकूड खंय आसा, जागो खंय आसा. अब्राहम एकत देवाची खुशी करूंक मात्र पळयता, ताची वाट दुसरीच जावं नासली. आनी जेन्ना आमी मागून आसता, चलतना देव आमकां कितें जाय तें फावो करता. हे थंयसर आमकां कळटा. आमी आमची वाट न्हय, आमी देवाची वाट धरून मागून वेता आसतना चलतना देव आमकां फावो करता. हे आमी समजून घेवंक जाय बाबा आनी भयणी. इफ यू ओबे आय विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट. त्या देखून आमी समजून घेवंक जाय. कश्टांत आसां, बेजारायेंत आसां, कुटुंबाचे समस्या आसात, परिस्थिती सारकी ना, आमी समजून घेवया बाबा आनी भयणी. एका वाटेन तुमी चलोन आसतना आनी एका वाटेन देव तुमकां परिहार दिवनूच आसता. आनी एका वाटेन तुमच्या जिवितांत कितें जाय तुमकां मेळूनच आसता. हे आमी अब्रामाच्या जिवितांत शिकोवंक शकता. त्या देखून मागणें करता आसतना डिटेल्स नाका. पळय, आमच्या व्हेकल्सांत आमी चलता आसतना गुगल मॅप्स घालता. वयमू पयले रावून विचारता, अल्ली होगुदू हेगे अवलू यांच्या पप्पनी म्हणून. वयमू आतां कितें घालता गेल्ले तशें ना, हे सिरी नाल्यार हे गुगल टेक मी देर, टेक मी हियर अशें म्हणटा आसतना आमकां दाखयता खंयची वाट जाय म्हूण सयत विचारता. काल सेर्मो आयकलो जाल्यार तुमी पळयलां, सफायेची वाट जाय गी, गुंड आसली वाट जाय गी, ह्या मनशांनी चलिल्ली वाट जाय गी, कांटे काय नाका जाल्यार गादया मेऱ्यांनी सगळ्यांनी चलिल्ली वाट आमी विंचता. आनी त्याच भाशेन पळया, गुगल मॅप्सय सांगता तुमकां खंयची वाट जाय, कितले किलोमिटर्स, कितलो वेळ, सगळें सजेशन तुमकां दिता. आनी एक वाट चूज केल्लें बाबा आनी भयणी, वाटेर येता आसतना मदें मदें पॉपअप येतात. हियर दर इज फ्युअल स्टेशन, रेस्टॉरंट आसा, थंय आसा, पिट स्टॉप आसात. वयमू पळयलां मू तुमी न्ही, म्हाका मात्र येतात. वयमू रेस्टॉरंट आसा, पिट स्टॉप जाय, टेक ए पिट स्टॉप म्हूण दिता, तुमकां ऑप्शन दिता. ते गोवळी जेजूक सोदून गेले, त्या बाळाक सोदून गेले नेकेत्र पळोवन. तांची वाट नेकेत्र दाखयतले. आनी त्या देखून ते नेकेत्रा फाटल्यानच गेले. आनी आमी आयकल्लें तें नेकेत्र म्हळ्यार देवाचें उतर. आमकां हेंच देवाचें उतर आमी पळयता अब्रामाच्या जिवितांत. अब्राम देवाचें उतर पाळटा. अब्राम देवाचें उतर पाळटा. आनी ताच्या फाटल्यानच आसा. मोदें रावुल्लो जाल्यार लांकूड खंय, थंय खंय, हें खंय म्हूण रावुल्लो जाल्यार पावतो नासलो. त्या देखून बाबा आनी भयणी, चलता देव आमकां कितें जाय तें फावो करता. आमकांच कळीत जायना थोडे पोटी. खंय तोंड आयले हो परिहार. कश्टांत आसुल्लो, बेजारायेंत आसुल्लो, कांय ना म्हूण चिंतले, खंय तावन हायले. दुसरीच वाट धरून आमी वचोंक जाय. तर प्रॅक्टिकल उलोवचें जाल्यार बाबा आनी भयणी, सदां न्हीत आमी टीव्ही पळयता जावं पुरो, न्यूज चॅनलां घाल्यात, आमच्या मोबायलार न्यूज येतात, युट्यूबार पळयता. हे सगळे पळयता आसतना एक सवाल आमी सदां विचारचें आसा, वेन ऑल दीस थिंग्स वील स्टॉप, केदळा हें बदलता गाय, कोण हें बदलिता गाय, केदळा रावतलें गाय, इतले समस्या, इतली बेजाराय, थंय इतलें जाता. आनी हेंच सवाल आमी हर एकलें करनासा. बाबा आनी भयणी, आज म्हजी सलाह जावन आसा, इतलें नोवेनां करन, इतल्या दिसांनी नियाळ करन, दुसरेच वाटेन कशें येचें म्हणून आनीकय आमी तांचे वैरत घालून रावलां जाल्यार आमी केदळा बदलूंचें. ह्या विशयांत एक थोडो वेळ नियाळ करया. आयचो हो संवसार, आतांचो संवसार एज इट इज अशें घडच्या खातीर आमी सकड रेस्पॉन्सिबल, वैगी न्हय वयमू. जें कितें आमी आज जियोवन आसा, वी हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड. एग्री? सगळ्यांनी, हांवें तुवें सगळ्यांनी हाका कॉन्ट्रिब्युशन केलां. कशें? आयचो संवसार आसा तशें आसूंक हांवें आनी तुवें कशें कॉन्ट्रिब्युशन केलां? थंय हांगा इल्लोसो अहंकार, हांव म्हजें, इल्लोसो अहंकार दाखोवन आसलो संबंद होगडायला. वैगी न्हय, वैगी न्हय ना गे, हांव मात्र तर इल्लोसो अहंकार दाखोवन आमी आसलो संबंद पयस पयस करून सोडला. तितलेंच न्हय बाबा आनी भयणी, थंय हांगा इल्लेशें इरिटेशन, हांवें सांगिल्लें बरी जावंक ना, त्या देखून सगळें घरास इरिटेशन. उलयनाकात, म्हजे कडेन उलयनाकात, आय एम नॉट इन ए गूड मूड, डोंट स्पीक टू मी.
इरिटेशन दाखोवन घरांत इल्लेशें ना समाधान हाडलां तितलेंच न्हय इल्लोसो राग when people were not up to my expectation इल्लोसो राग दाखयला तो राग इल्लो चड जाला चड जावन आजुनी उलयनासतना साव हांवें आनी तुवें कॉन्ट्रिब्युशन केलां इतलेंच न्हय इल्ली बेजाराई जेन्ना लोक म्हाका सारको नातलो म्हज्या फाटल्यान कितें उलयल्लें आनी कोणा तावन हांवें आयकल्लें देखून लिटल हर्ट इल्ली बेजाराई म्हजे थंय आसा ते मात न्हय लिटल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन इमोशनल अत्याचार म्हज्या सुकुडीक आनी हांवें सांगचें आय कांट फॉरगेट आय कांट फॉरगिव नो म्हाका जायना सोसूंक जायना हांव बक्षिना कितें केलें रे हांव बक्षिना म्हाका नाका कोण करीत अशें म्हज्या जिवितान कोणाकच नाका आनी अशें म्हणून जायते पटी ह्या संवसाराक कितें जाय तेंच आमी दिलां दॅट्स ऑल वी हॅव डन अशें कितें जालें बाबा आनी भयणी एकल्यान केलें आनी एकलो ताका सेरवलो 100 जणांनी हेंच करूंक प्रारंभ केले हजारांनी केले सगळो संसार हेत्त वायब्रेशनांत उरलो आनी आज आमी एका संसाराक पावल्या एक नवो संसार म्हूण येत सगळीं म्हणटात बाबा आनी भयणी स्ट्रेस इज नॉर्मल होय मू स्ट्रेस इज नॉर्मल म्हणटा आमी इज इट नॉर्मल चिंतूंक जाय एंगर इज ऑब्वियस राग कोणाक येना अले सावाल आजूब जाता राग कोणाक येना तितलेंच न्हय फियर इज युज्युअल गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी सकट सांगून भोंवता कॉम्पिटिशन इज अ वे ऑफ लिव्हिंग म्हणून कॉम्पिटिशन नासतना जिवीत ना कॉम्पिटिशन इज वे ऑफ लिव्हिंग म्हणटा असल्या संवसाराक आमी पावल्या आनी मोगाच्या बाबांनी भयणीनो त्या खातीर आज आमकां बदलावण जाय 9 दीस नोवेन आयकून 2 दीस फेस्ताच्या मिसाक इतल्या बऱ्या संख्यान आमी येवन इतलो नियाळ करून आजुनूय आमी त्याच वाटेन फाटीं येता जाल्यार दुसरी वाट घेना जाल्यार कितें फायद्याक पडटलें त्या देखून तुवें आनी हांवें आज बदलावण हाडूंक जाय आनी सांगूंक जाय पीस इज नॉर्मल आमकां क्रिस्तांवांक पीस समाधान नॉर्मल वॉट इज नॉर्मल पीस इज नॉर्मल समाधान शांतीन रावचें हे नॉर्मल नॉट एंगर इज नॉर्मल आनी आमी सांगूंक जाय अनकंडिशनल लव अनकंडिशनल एक्सेप्टन्स मीत मेर नातलो मोग जशें देवान आमकां दाखयला ह्या संवसारी येवन तो मोग आमकां क्रिस्तांवांक नॉर्मल न्हय राग इज ऑब्वियस सगळ्यांक राग येता देखून म्हाका हेजें ना तर हांव आनी तूं आज दुसरी वाट घेवन या आमी सांगया नो हांव क्रिस्तांव हांव क्रिस्त म्हूण म्हाका सुवा लायता तर म्हाका राग नॉर्मल न्हय शांत समाधान नॉर्मल अनकंडिशनल लव इज नॉर्मल हे म्हजें जिवीत जावंक जाय आनी एक बरें कोट आसता हे कोट व्हॉट्सएपार घालचे खातीर मात्र न्ही सकाळीं उठले तक्षणा बाबा आनी भयणी हांव पळयतां सकट जण फेथ टॉक घालतात व्हॉट्सएपाचेर पूण कितले जण आयकतात म्हाका कळीत ना हांवें धाडले तक्षणा कितले जणांच्या स्टेटसार येता ऑलरेडी 30 सेकंड्स म्हणी आयकूंक कान गेली अंतगी दुसरीच वाट धरून वचूंक कांय म्हणी म्हाका थंयसर मेळटा गाय त्या देखून सकाळीं फुडें आमी कोटेशन घालता आसतना उठले तक्षणा ते केवल व्हॉट्सएपाचेर सोंपचें नाका तितलें मात न्ही थोडीं ताचे वयल्यान घालतात कितें सगळें हांवें घालां तें म्हज्या जिवितांत जालां म्हणून न्हय म्हाका हें लायक जालें देखून हांव घालता म्हणून थोडीं कोट घालतात परतुनी बाबा भयणी हें कितें बरें आसा पयलें म्हाका दुसऱ्या वाटेन वचूंक आदार जावं उपरांत ती वाट दुसऱ्यांक वचूं पयलें कितें आमी कोटेशन घालता कोटेशन जावन उरना जावं बट प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल आमकां जावं कित्याक म्हळ्यार जायते जण आमी आज बाबा आनी भयणी स्क्रिनाचेर उलोवन आसा आमचें उलोवणें स्क्रिनाचेर जावंक पुरो व्हॉट्सएप व्हिडिओ कॉल जावंक पुरो आनी सगळे व्हिडिओ कॉल कितें आसा ताचेर आसा रुमांत हांव आज स्क्रिनाचेर उलोवणें जालां आनी आमी म्हणटा दीस इज ओके हो संबंद पुरो आमकां ना एक बरो संबंध आसा जाल्यार देर शूड बी आमकां एनर्जी आसा जंय वायब्रेशन पासार जाय जंय एक्सचेंजिंग ऑफ वायब्रेशन्स एनर्जी हो जावन आसा बरो संबंध त्या देखून आमी लग्न जाता त्या देखून आमकां भुरगीं जातात त्या देखून आमकां संबंध आसा त्या देखून आमकां शेजारी आसात न्हय वर्च्युअल सगळें
त्या देखून दुसरीच वाट घेवन येचे म्हळ्यार एक्सचेंजींग वायब्रेशन्स अँड एनर्जी भावना आणि बहिणीनो अखरेक संपवच्या पयलें एक गडीत सांगून हांव संपयतां. बाबा बहिणीनो अशें घडलें, एक भिकारी घरा मागोवंक आयलो. मागता आसतना घरचो ओनर कितें भायर येता आनी दार ओपन करून ताका सांगता फाटल्यान ये दिता. तो फाटल्यान येता. फाटल्यान गेल्लेंस थंयसर ताका जेवण या खाण कितें हाडून दिता. धरणीर बस म्हणटा. धरणीर बसून ताका जेवण दिता आसतना तो म्हणटा राव, आमी रिवाज आमची आसा, आमी बागीवोन मनशां, मागण्याची मनशां, त्या देखून मागच्या जेवच्या पयलें आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. हांवें सांगल्या उपरांत रिपीट कर म्हणटा. जायत म्हणटा. आनी तो स्टार्ट करता आव फादर, आमच्या बापा. तो म्हणटा युअर फादर, नॉट युअर फादर, से आव फादर, आव फादर. परतून तो म्हणटा नो युअर फादर. इल्लो राग ताका येता. तिसऱ्यान से आव फादर हू आर्ट इन हेवन. तो म्हणटा युअर फादर हू आर्ट इन हेवन. तो राग चडता आनी म्हणटा हांव तुका सांगून आसा आव फादर हू आर्ट इन हेवन म्हूण सांग म्हूण. तूं कित्याक युअर फादर हू आर्ट इन हेवन म्हूण सांगताय. तेन्ना तो म्हणटा सायबा, जर तर आव फादर आमी म्हळें जाल्यार तूं म्हजो भाव जाताय, आमी बाबाव जाता, आमचो बाप एकच जाता. आनी जर तर आमचो बाप एकच आमी बाबाव जाल्ले जाल्यार तूं म्हाका मुखल्या दारारच जेवण दितोय, फाटल्यान आपयतो नाय. जर आमचो बाप एकलोच जाल्लो, आमी बाबाव जाल्ले जाल्यार तूं म्हाका धरणीर बसोंक सांगतो नाय, म्हाका डायनिंग टेबलार व्हरून जेवण दितोय. जर आमचो बाप एकलोच आनी आमी बाबाव जाल्ले जाल्यार तूं म्हाका कालचें शीत उरलें आनी दितो नाय, बगार बरें तुवें जेवचें आसलें तें दितोय आसलोय. त्या देखून म्हजो आनी तुजो बाप एकच जावंक चान्सच ना आनी आमी बाबाव जावंकच साध्य ना. दैत्य दखले आसात. दुसरी वाट धरून कशें वसयेत. एक कॉल येता आसतना कशें आमी उलयता. आमच्या घरा गोवा कडेन बायले कडेन खंयच्या रितीन आमी उलयत. ह्या घरा भुरगीं आसा, शेजारा आसात, ऑफिसान खंयच्या वाटेन दुसऱ्या वाटेन आमी चलोवंक जाय. हें सगळें आमकां सोडुलें. शॅल वी टेक अ शिफ्ट इन आवर थिंकींग. आमेन. उबी रव्यांत एक देवाक मानकन सांगत म्हणया सतमंथान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेसू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे संभवलो अंकुर मरियेतावन जल्मलो पोन्स पिलाते कथाने सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्याची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पतकांचे मोक्षाने कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमी तेने खेत्र पळोवन चलतेच रावया बाबा आनी भयणी देव आमकां कितें जाय तें फावो करतलो तर सर्गींचे राज आमचो शेवट त्या खातीर जें कितें गरज आसा सगळे ह्या मागण्याद्वारे आमी जोडून घेवया. तुमचो उलो बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. पदवेदार बापा संवसारभर विस्तारलेले पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब म्हूण लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ले वाटेर खुद्द चलोवंक आनी हिंडाक मुखेलपण दिवंक तुवेंच विंसून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तांचें आत्मीक जिवीत सर्व लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कोणा जायशें कर म्हूण मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. आमच्या कुटुंबांत विंसून काडलेल्या धार्मीक भाऊ भयणींनी बैबलीक मावल्यांनी विश्वासी आनी थीर रावोंक आनी तुजें मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तीन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हूण मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन समाधान
स्वसनिकाय मोग दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बोळेपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विसूंक आनी कुटुंब जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन बर म्हण मागता हांव. बाळूक जेजू मुखार बापा आमचेर बेसांव घाल. एकामेका हाताक हात दिवन बाळूक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या सोमेस्त दानिनी हितचिंतकांनी स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेन संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत बळवंत क्रिस्तांवां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हण मागता हांव. बाळूक जेजू मुखार बापा आमचेर बेसांव घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या सोमेस्त भावा भयणींक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण बरी भलायकी आनी जिणेन दादोसकाय लाभोवन दी म्हण मागता हांव. बाळूक जेजू मुखार बापा आमचेर बेसांव घाल. इकडी बर मावून रावून आमच्या गरजां खातीर मागया. सर्वेस्परा देवा, ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान कालतिकायेन ती मानून घे आनी तुजी कशी वयतर आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. काणी गीत तुमच्या बुकांनी 5:7 आयल्या तुजे समोर. तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे उठून घे वाय घे आमचो वाव काडीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासार तांकदन पटकोराका घे बापा घे उठून घे वाय घे आमचो वाव काडीचा भेटून दिता क्रिस्ता मासार तांकदन पटकोराका. बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र मिसाचें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या एका विचार अथवा सर्वेस्पर मानून घेऊन. सर्वेस्परा, जितले पोवती आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितलेय पोवती आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेतां भोंवतावानी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतां. बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री.
तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवी जेजूक तुवें मरणांतलो जीवन केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गोट बगूंक आमी बरवशान रावता त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या जपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती करता. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या वगडासा करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सळवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेलें तुज्या पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रेतीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखारमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुळे देवाचे माये संगती सांज सुजे तिसो पती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना हे आमच्या बापाचे मागणे सगळी आम्ही सांगता वडा भक्तीन आम्ही म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे नेंबर शानत एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं फेस्त असो दीस वो आयतार असो संभ्रम हो त्या देखून एकामेका पळोवन भाव बांदव पनार क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया हो जावनासा जेजू देवाची शेळी आम सुमेस्तांक एक नेकेत्र जावन सदांनी तूं वाट दाखोवन आसा ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हरी एकली सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ तुमच्या करतिलेंत पान हाट ये जिजू तूं ये काळजान म्हज्या मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन
जेजू तू ये काळजान म्हज्या घे म्हाका तू घे गोपान तुज्या राव म्हजे थंय राव राया म्हज्या पाव म्हाका तू पाव दयेन तुज्या Holy, Holy, Sheriatsu, Holy Spirit, Stanso, Warsat Jivitu Amso, Devka Kurtiso, Astro Nirashritanso, Barwoso amso Găncești-arani vaso Somitu amso E Jesu tu e Calzat moja E Makatungi Gopan tuja Rao Mujhe tera Raya Muja Pao Maka tu pao Dayen tuja प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुवे आमकां एका सर्गींच्या वंड्यान दोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसात. मोगाचे नो परत तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. आज फेस्ताचो दुसरो दीस आनी निमाणो दीस. आज आयची मिसा सकाळींची 6 मिसा कोंकणी भाशेंत आसतली. दनपारां 1 वरार कन्नडा भाशेंत, सांजेर 4 वरार मलयाळम भाशेंत सिरो मलबार रायट आनी सांजेर 6 वरार निमाणे संपवणेचे मीस आसतलें. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयले प्रधान याजक जावन आसात बाप स्टीवन लोबो. आमी जायते कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल तावन मिसा आमी पळयता जावंक पुरो. ऑनलायन मिसा वा दुसरी खंयची कार्यक्रम आमी पळयता जावंक पुरो. हाज्या फाटल्यान आसा बाप स्टीवन. ताज्या निर्देशना खाल आमचें कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनल चलोवन आसा. हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद करच्या बाप स्टीवन. तुमकां जेजू बाळकाची आशिर्वाद मागता. तुमच्या सर्व कामांत जेजू बाळोक सांगता सासून निर्देशन दिवन आनी बेसावान कृपेनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. फादर स्टीवन. यूट्यूब आनीकी बऱ्या रितीन चला जायत तर तुमची कसली सलाह आसा तर आनीकी ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या लागीं आमकां पावोवंक साध्य आसा म्हूण तुमकां भोगता तर तुमी बाप स्टीवनाक तुमची सलाह दिवची. तुमची कितें आयडिया आसा तर बाप स्टीवनाक तुमी दिवची. सहा भेटवणी केल्ल्या सर्व ह्या जाकांक देव बरें करूं. जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता. देव बरें करूं म्हणटा आमचो सैमन ह्या गेल्या त्या 9 दिसांच्या नोवेलाक आनी तशेंच फेस्ताच्या ह्या दिसांनी जायती कोयरां ताणें कंडक्ट केल्यांत आनी सर्व कोयराच्या संद्यांक सडोस आमचें
कोयराची सांदी सकाळांक देव बरें करूं ह्या गेल्या त्या 9 दिसांनी आनी फेस्ताच्या 2 दिसांनी तुमी हांगासर येवन बऱ्या रितीन गितां गावन आम्हा सर्वांक मिसाच्या बलिदानांत भोव वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आमकां कुमक तुमी दिल्या देव बरें करूं सर कोयराच्या सांद्यांक आनी आमच्या सायमन सराक देव बरें करूं. मार्च म्हयन्याच्या 7 तारखेतावन आमी इस्रायल गांवांक एक पवित्र प्रयाण आमी करतल्या. जर तर कोणाकी इस्रायल गांवांक पवित्र जाग्याक वचोंक मोन आसा तर तुमी सडीत माहीत आमच्या ऑफिसांत तुमी घेवची. आमी 7 तारखेर हांगातावन प्रारंभ करून 17 तारखेर आमी पाटी इंडियाक पाटी येतल्या. 10 दिसांची ही पवित्र प्रयाण. जर तर कोणाकी मोन आसा तर तुमकां स्वागत. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा. सर उबी रावया. बाळका जेजूक अर्गां मागणें. ए बो उद्दार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दाय केले देवाडा उपकारा खातीर आमचे काळसा बटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडूं दी. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक आमेन. निमाणे आशीर्वाद घेवंक आमकां सामी आयती रावया. सर्विस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. परत एक पोटी तुमकां समेस्तांक हांगासर जमलेल्या हर एका याजकांच्या नांवान बागी बाळोक जेजूचे वार्षिक फेस्त हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. तुमच्या करतलेंत पेज 17 आमी ताचे बरी जावं. आमी ताचे बरी जावं तूं आमची बरी जालो. आमकां वयर उबारो तो पाताळाक देवलो. आकाताव सुटूंक जा बयेची शेळी जालो. देव कोणाक वाटो दिव देव मोनीसावन आयलो. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. जेजू बाळका लाले मागता तुज्या सैमान बदल आमकां. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.